रुमडामळ दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात मडगांव पुलिशेन दुबावीत कृष्णा आनी हेर 3 अनवळख्या मनशां आड गुन्यांव नोंद केला। शुक्रारा राती विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केल्लो। ह्या हल्ल्यांत ताका बरोच मार लागिल्लो। हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो। ह्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केली। पयर 15 तारखेक जो रातचो म्हाजेर अटॅक जालो तो हो सडनली अटॅक जावपाचो हो कांयच ना विशय तितून। हो सगळो प्री प्लॅन ऑलरेडी हेजी जी म्हाजेर अटॅक जावपाचो हो 15 ते 20 दीस पयलींच चिंतलेले हे अटॅक कसो जावपाचो, कसो करपाचो, खंयच्या टायमार करपाचो। हेच्या फाटल्यान भरपूरशे लोक आसा, तेजी तुमकां हांव नांवां घेयना, पण हेजो एक वेगळोच रंग दिला। आनी आयज म्हणल्यार तो 15 तारखेक जो रातचो अटॅक जालो तो सक्सेसफुली जालो आनी म्हाका प्लॅनिंगान आपयलो त्या जाग्यार। आनी जेन्ना तोडफोड जाताली तेन्ना हांव पळयता 4च जाण आशिल्ले। 4चे जेन्ना हांव तांकां उलोवपाक गेलो तेन्ना म्हाजेर तेंच्यांनी डायरेक्टली अटॅक केलो आनी म्हाजेर बॉटल मारली, सगळे खूब कितें कितें मारलें आनी म्हाजेर असो जीव घेणो हल्लो केलो। असो म्हाका जितोच मारपाचो हो ट्राय आशिल्लो। ऑलरेडी पयलीं जाल्लो, आतां सेकंड जालो आनी हेच्या फाटल्यान कोण आसा, कोणाचे व्हडले व्हडले जे गॉडफादर आसा हेय म्हाका कळोन आयले। पण एकूच म्हाका वायट दिसलें जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना त्या टायमार स्पॉटार पावले आनी हांव फिजिकली असॉल्ट जावन म्हाजें नाक फुटलें, तकली फुटली, सगळें म्हाजें डॅमेज जालें, नाक भरपूर डॅमेज जालें। त्या टायमार पुलिसेन जो FIR रजिस्टर करपाक जाय आशिल्लो, म्हाजो फंडेमेंटल रायट हो, त्या टायमार FIR रजिस्टर जावपाक जाय तो जालो ना। वयल्यान दुसरे दिसा भरपूर पुलीस आयले, स्टेटमेंटूय घेतलो, 20 वरां लागली FIR रजिस्टर जावपाक। हांवें खंय ना खंय वयल्या लेवलाचेर फोन मारलो म्हणून हो 20 वरान FIR रजिस्टर जाता। एकूच तुमकां गोश्ट सांगपाक सोदता, जेन्ना हांव रुमडामळ पंचायतीन सरपंचाच्या कॅबिनान जेन्ना कचरो उडयल्लो, सेम डे कचरो उडयल्या सेम डे पुलिशेन हांगा येवन म्हाज्या नांवाचेर FIR रजिस्टर केली आनी सेम डे पंचनामाय जालो, एविडन्स म्हणून कलेक्टूय जालो आनी म्हाका दुसरे दिसा नोटीस सर्व जाली। पण म्हाजेर फिजिकल असॉल्ट जावन म्हाजो हाफ मर्डर तो पळोवपाक गेल्यार सेक्शन लावपाक गेल्यार हाफ मर्डराचो सेक्शन लागता, तरी आसतना FIR रजिस्टर जायना। म्हटल्यार तुमी चिंता हेच्या फाटल्यान भरपूर पॉलिटिकल कोणाचे गॉडफादर आसा आनी तांकां सपोर्ट करता।